नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आसा हे हायवेचेर आनी आमी जाणा हायवेचेर मोठें काम चालू आसा. पूण आयज एक धक्कादायक एक घटना घडली आनी जेन्ना हे हायवेचें काम चालू आशिल्लें खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा NHAIचे बाकीचे जे कामगार आसा तांच्यांनी जेन्ना हे खांबे घालपा खातीर खणपाक चालू केलें आनी खणटा तांच्यांनी थंय गॅस पायपलायन बुराक लागलो आनी मशीन लागून ताका एक बुराक पडलो आनी गॅस लिकेज जावपाक लागली. जेन्ना ही घटना घडली इमिजिएटली नॅशनल हायवेन आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांच्यांनी इमिजिएटली फायर स्टेशनाक अलर्ट केलें आनी फायर स्टेशन सायडीचेर पावले. एट द सेम टायम तांच्यांनी जी गॅस पायपलायन जी कंपनी आसा ते कंपनी तांच्यांनी इन्फॉर्म केलें आनी इमिजिएटली ती मेन सप्लाय सिस्टम आसा ती बंद केली आनी आतां सद्याक तरी ते रिपेरिंगाचें काम चालू आसा. ते खंय तरी धक्कादायक जावपाची गोश्ट सपोज काय जावंक नाशिल्लें आनी लोकांनी टायमार अलर्ट करूं नाशिल्लें एक मोठो धक्को जावंक शकतालो. आनी आमी जाणा हें काम चालू आसतना जायते फावट आमी पयला उदकाची पायपलायन फुटता, गॅसीची पायपलायन फुटता आनी हाजे पयलीं जायते कंपनीन अपील केल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की तांच्यांनी मातशें सांबाळून काम करचें. कित्याक ह्या वाठारांत आमी पयलां उदकाची पायपलायन आसा, इलेक्ट्रिकल केबल्स आसा आनी वेगळे वेगळे गॅसीचे पायपलायन आसा आनी फ्युअल पायपलायन आसा. खंय तरी सांबाळून काम करपाची एक जतनाय घेवन काम करपाची गरज आसा. आनी आयज ही घटना घडली इमिजिएटली त्या सायटीचेर कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी ताणें फायर ब्रिगेडीक इन्फॉर्म केलो आनी कंपनी इन्फॉर्म केलो म्हूण एक मोठो घटना जावपाची आशिल्ली टळून गेल्ली आसा. सद्याक रिपेरिंगाचें काम चालू आसा. वास्कोच्या पुढे मिडिया खातीर विक्रम नायक.